much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. दोरयाक ताणें हुकूम दिलो तो शांत जालो. जायते जाण प्रश्न कोत्तात जेजू क्रिस्त सोर्वेस म्हणून बायबलान तें खंय बरयलां अशें तें विचारता. सरी तर तो सोर्वेस्पर न्हू जाल्यार तो दोरया ताचो हुकूम पाळटलो? तुमी सांगात, कितले फावटी तुमच्या घरांत आसा तो सुणत तुमचें आयकोना. सकाळीं दनपार सांजे तुजें तेका जेवण दिवनूय तुजो सुणें तुजें तें आयकोना. जाल्यार जेजू क्रिस्त तो सोर्वेस्पर न्हू जाल्यार ल्हारां मारता पळय ते दोरयाक शांत अशें जा असो हुकूम दिल्यार तो दोरया एकेच फावटी सारकोच शांत जाता. हें कशें घडोवन आयलें? जोरी तो एक रोसनार उच्च तेन्नाच रोसनाधीन जाता. तोच रोचनार म्हणून रोचना ताच्या ती आधीन जाली. ह्या मनशाची सोर्वेस्परान जाल्यार हो मनीस कोणाक ल्हानविकें नासोंक जाय? सोर्वेस्पराक ल्हानविकें नासोंक जावो. ही कुडी कोणें रोचल्या? सोर्वेस्परान. जाल्यार ही कूड ती तो सारकी ना जाल्यार तेका कोणें बरी करूंक जाता? तुका सोजमिका मेळोंक जाय तशें हांव सांगता. आतां तुमची तो जोती तो पिड्यार जाली जाल्यार कोण तो रिपेर करता ताजे लागीं वता. तुजो तो शर्ट पिंजलो जाल्यार ते दोरजे लागीं तूं घेवन तें वयतलोय. जोरी तूं पळय तें बरयता तें पुस्तक तो पिसोत हो भायर सरला जाल्यार तो बायंडींग करता ताजे लागीं घेवन वयतलोय. कित्याक तोच ती पुस्तकां थिंगासर रिपेर करता. कित्याक तोच ती पुस्तकां बायंडींग करता. जोती सारकी करता पळय ते शिंवलो जाल्यार तो तुजी जोती सारकी करतलो. दोरजे लागीं तुजें तो शर्ट घेवन वय जाल्यार तो शिंवोन तुका तें पोत्तून दितलो. तें पुस्तक तर पिंजलें तें उकळ्ळें जाल्यार तें बायंडींग करता ताजे लागीं व्हरोन सारकें करून दिता. जाल्यार ही कूड तर पिड्यार जाली जाल्यार कोणा लागीं व्हरो जाल्यार तो सारकी करतले तुमी सांगात? ही कूड पळय रोसला पळय तो सोर्वेस्पोर जिवो आसा. त्या सोर्वेस्पोराशी व्हरो जाल्यारूच ही कूड सारकी जाता. हे मनशाचें एक मन आसा. थोडे जाण म्हणटा म्हजें मन सारकें ना. जें मन सारकें ना, जें मन पिड्यार जाला कोणाशी व्हरो जाल्यार तें सारकें जातलें. सोर्वेस्पोरूच मनशाक मन दिता. त्याच सोर्वेस्पोराशी तुजें मन तूं घेवन वयशी जाल्यार तूं तुकाच आनी तुज्या मनाकूय सोर्वेस्पोराशी घेवन गेल्यार तो सोर्वेस्पोर सारकें करतलो. जो मनशाक सारको करता आनी मनशाक ताच्यान बदलूंक जाता तोच मनशाक रचून हाडला तो सोर्वेस्पोर तो. एक फावटी म्हाका कोण तरी म्हाका तें अवॉर्ड दिवच्याक मदर टेरेसाचो अवॉर्ड दिवपाक आपयलो. बरें आसा, म्हाका मदर टेरेसाचे हो अवॉर्ड दितलो म्हणून हांव थिंगा गेलो. हांव क्रिस्तांव म्हणून म्हाका थिंगासर ते अवॉर्ड दितालो म्हणून कोण क्रिस्तांवाचे आड आसलो तो उठलो. हो क्रिस्तांवाचो सोर्वेस्पोर एकदम सुवार्थी. कितें म्हणटा? हो क्रिस्तांवाचो सोर्वेस्पोर एकदम सुवार्थी. हांवूच सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा. आमचे लोक अशें म्हणनात. आमचे मदें कोणूच अशें म्हणना हांवूच तो. असलें उतर कोणूच थिंगा उपयोग करिना. पूण हांचो सोर्वेस्पोर हांवूच तो वाट आनीक सत सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा तो एकदम सुवार्थी अशें म्हणटा. खरेंच काय जेजू क्रिस्त एकदम सुवार्थी अशें म्हणूं येता? तुजो पूत तुजे सांगाता सुपरमार्केटान गेलो आनी त्या सुपरमार्केटान तूं कितें तरी घेतलें आनी तुजो भुरगो हिंगा थिंगा वयता आनी सांडटा. हिंगा थिंगा तो भोंवल्या पण मागीर शेवटाक सुपरमार्केटाच्या कावंटराचेर कोण ताका हाडटा. आतां ते कावंटराशी हाडटाना त्या मायकाचेर अनावन्समेंट जाता एक भुरगो आसा तो आमचे लागीं आसा. आजो बापूय कोण अशें अनावन्समेंट थिंगा केलें तेन्ना आनी थिंगा पळयल्यार थिंगासर पूत ना. तेन्ना बापूय बेगीन बेगीन त्या कावंटराशी गेलो. कितें रे, वो तुजोच पूत काय अशें विचारतोच ताणें कितें जबाब दिवंक जाय तुमी सांगा?
स्वार्थ आसा न्हू? हांव कितें सांगता तें सोजमोलें काय? आतां तो बापूय कितें सांगतलो तुमी सांगा? ह्या भुरग्याचो बापूय तूच? अशें विचारतलो तो कितें म्हणटलो? हांवच तो म्हणटलो. कित्याक? तोच बापूय म्हणून. आमी ते अशें म्हणचो ना. कित्याक? ते लॉजीची खबर जातली न्हू. रोसना केला पळय ताणेनूच ते रोस तोंडार म्हणोंक जाता, हांवच तो सोर्वेस्पोर. हे रोचनेची रोचना सोर्वेस्पोरान आपल्याच्या उतरा वरवीं केल्या म्हूण ताणें म्हणोंक जालें. मनशाकूच ताणें रोसना म्हणून ताणें अशें म्हणलें, हांवच तो. हांवच वाट, हांवच सोत, हांवच जिवीत. हांवच तो रोचणार आनीक दुसरो कोणूच ना. हें स्वार्थ न्हू, हें खरेंपण. जें पळय खरें पळय तेका स्वार्थ म्हळ्यार कशें जातलें? त्या दिसा जेजू क्रिस्तान ते दोरयाक हुकूम दिता, कित्याक ताणेंच तो रोचून हाडला. त्या दिसा जेजू क्रिस्तान 12 वर्सां पळय ती त्रासान आसले पळय ते वस्तोरेक पेकोवन दिता. कारण कूड पळय जेजू क्रिस्तानूच रोचला त्या पासत. त्या दिसा मेला पळय ते चेडवाक म्हणून उठ. आपल्या एकाच उतरान त्या मेलेल्या चेडवाक ताणें जिवीत केलें. कारण ताजें जिवीत दिवंक जाता त्या पासत. त्या दोरयाक ताणें आज्ञा दिली, तेका पेकोवणी दिली, मेला पळय ते चेडवाक जिवें केलें. हाजेकून एकदम व्हडतें आसा. कितें पळय तें आतां तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. पातकी पळय तो मनीस पवित्र मनशाच्या रुपांत बदलता. हांव प्रचार कोत्ता पळय तो जेजू क्रिस्त. घोडेक जाय सोगल्यांक दुयेंस ना. घोडेक जाय सगळ्यांची भुरगीं ल्हान आसतना मरोंक ना. आनी दर एक पावटी ते दोरयांत तसले वादोळे नासतले. पूण ह्या संवसारांत दर एक मनीस पातकानूच जल्मला. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोणूच प्रामाणीक ना, कोणूच ना. सगळ्यांनूच पातो केल्लें आसा. आयज तुमचे मदें कोण आसा काय ब्रदर? हांवें कसलें पातक केला? अशें म्हणपी कोण पातकी आसा जाल्यार तो पातकी न्हू जाल्यार कोण तुमी सांगात? हांवें कसलेंच पातक करूंक ना अशें म्हणटात पळय तो कोण पातकी आसा? आसा जाल्यार हात दाखयात. वय, सगळ्यान पातक आदारला. आतां तुमकां एक प्रस्न विचारता. मातशें वायट धरूं नाकात, बरें आसा? तो जावं धाकटो चॉक जावं ते रब्बर वो धाकटुलो पेन्सील, तें पेन आसत, तो कितें आसत तें तूं जल्मलाक पळय तें आतां पर्यंत तें कितें आसत? तुवें केन्ना तरी चोरी केला वो ना? करूंक ना? चोरी केला पळय कोणें तें मातशें हात दाखयात. हात दाखयात. हात कोणें दाखोवंक ना पळय ते सावधान, ते मातशे चड सुबेज आसतले. तुमी मातशे सावधान रावात. चोरी केला म्हणून कोण ते मातशे हात दाखयात मातशे. बरें, सगळ्यांनी हात दाखयला. आतां चोरी कोत्ता आसतना सांपडले पळय ते मातशे तुमी हात दाखयात. थोडेच हात, सारके उणे हात. चोरी कोत्ताना पळय दाखय म्हणलें जाल्यार 90% तेणें हात दाखयले हांगासर. सांपडले पळय ते हात दाखय म्हणल्यार 10% पसून थिंगासर दिसोंक ना. कारण सांगो कित्याक तें? आरे तुमी सारके प्रोफेशनल चोर, तुमकां कोण धरतलो? तुमीच सांगा, जो चातूर आसा ताका चोराक धरतले? जे कोणाक चोरूंक जायना पळय ते सांपडटात, पूण जे कोण चोरपाक सारके उस्तात ते सांपडटले काय? आतां आनीक प्रस्न कोत्तले, मातसो जबाब दिया. जो सांपडला त्या चोराक पयर मार पडटलो वो सांपडोंक ना पळय त्या चोराक मार पडटलो? कितें म्हणटात तुमी? सांपडला पळय ताका चड मार पडटा, वो सांपडोंक ना पळय ताका? कितें म्हणटा? सांपडला पळय ताका? तुमकां सोजमीकाय मेळटा तशें हांव सांगता. दोग जाण चोरी करून धांवताले पळय तेन्ना पुलिसान तांची फाट दवरली. अशें तांचे फाटीक लागतना मातशें मुखार धांवतना एक चोर पडलो. तो सांपडलो. ताका ताणें दवरलो. दुसरो तो मेवत ना. तो मातसो चालाक आसलो. तो धांवता उजव्यान धांवता, दायान धांवता, मुखार वयता, ते गलेन वयता आनी मागीर दुसऱ्या गलेन वयता. ते पुलीसवाल्यांक ताणें बरे त्रास केले. तांकां सारके उदक पिवशे केले. तांकां थकयतात, तांचो सारको घाम व्हांवता, पूण तो सांपडोना. शेवटाक तोय थकता आनी मुखार वचून फातराक तो आपडटा आनी तोय सांपडटा. आतां कोणाक बरोच मार पडटा तुमी सांगात? कोणाक बरोच पेट पडटा तुमी सांगात? पळय जो रोखडोच सांपडलो पळय ताका चड मार पडटलो, वो जो ताणें जायते कोश करून मागीर सांपडलो ताका चड मार पडटलो? तुमी कितें म्हणटात? बरें आसा. आतां तुमकां एक प्रस्न हांव कोत्ता. आमचे मदें कितलो लोक सांपडला पळय ते चोर,
थोडो आदी तुमी आत वयर कळा तर सापडोंक ना पळय तें कितें जालें? आमकां सोजमो नासतना आमची सोजा आमी वाडवयता. जो आपल्याची चूक मानता पळय ताका व्हडली सोजा वो आपल्याची चूक मानून प्रमाणिके भाशेन जियेता पळय ताका चड सोजा. आतां पळय तुमकां दाखयला ती पॉलिसी हो फॉर्मुला तूं उजार करी जाल्यार चूक जावन मानून घेतला पळय ताकाच सोजा उणी. ती चूक करून तो मागीर ती मानून घेना ताकाच चड सोजा. आयज हांगा वो अद्भुत संदेश तुमचे मुखार हांव वांटूंक सोदतां. ह्या संवसारांत कोणूच प्रमाणीक ना, एकलोय प्रमाणीक ना अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. मोगाच्या भावा भयणांनो, तूं प्रमाणीक न्हू म्हणून तूं तें बरे भाशेन जाणाय. तूं प्रमाणीक न्हू कित्याक तूं अप्रामाणीक कर्तृत्वां कोत्तात त्या पासत. अप्रामाणीकपण कोत्ता पळय तो दरेक मनीस, पातक कोत्ता पळय तो दरेक मनीस पातकाचो तो गुलाम जाला. पवित्र पुस्तक म्हणटा. कित्याक तो पातकाचो गुलाम जालो अशें म्हणत जाल्यार पाप कोत्ता पळय तो सैतान ताच्या अधीन तो जाला. एक मनीस सैतानाच्या अधीन जाला, ताजो बंदी जावन ताजे आतांचो तो गुलाम जाला. तो संपूर्ण रितीन आपल्याच्या जिवितांत प्रमाणीकपणान जिनासतना अप्रामाणीकपणान जिवीत तो जियेता. आज सैताना वरवीं ओ मेळ्या ओतम्या वरवीं ते बांदून आसात. एक सारको भिरांकूळ मनीस तुमच्या मुखार हांव वाडटलो म्हणटा न्हू. आतां पळोवया मार्कूचें शुभ वर्तमान 5 सुरवातेची वोडी. त्या तोया लागीं गिरासिनाचे त्या देसान ते पावले. जेन्ना ते ओड्यांतल्यान देंवले तेन्ना थिंगासर एक मनीस ताचे भितर मेळे ओतमे आसले. त्या शिमितरांतले भायर सरून ताका मेवलो. तो शिमितनूच जियेतालो आनी ताका कोणूच सांखलेन पसून दवरूंक जायनासलो. कित्याक जायते फावटी ताका तसले मजबूत सांखलेन बांदून दवरलेलो, पूण ताणें त्यो सगल्यो सांखल्यो तोडल्यो आनी तांचे कुडके कुडके सोडले आनी कोणाच्यानूच ताका दामोंक जायनासलो. तो दीस रात त्या फातरांनी आनीक थंयसर तो बोबाब मारी आनी आपल्याकूच फातर घेवन तो गाये घालतालो. जेजू क्रिस्त थंयसरल्यान भायर सरोन गिरासेन म्हणटा पळय त्या प्रांतान गेलो. ओड्यांतल्यान तो देंवतोच कोण तरी धांवोन धांवोन जेजूशी येता. कोण तो? पवित्र पुस्तक म्हणटा मेळे ओतम्यान बांदलोलो, बोणकोणेन आसलोलो तो मनीस. आतां एक प्रश्न. तुमचे मदें कोण तरी अपवित्र ओतम्यो म्हणल्यार मेळो ओतमो असल्या ओतम्या वरवीं तुमचें जिवीत जियेता तसलीं कोण आसा काय? कितें म्हणटाय बावा? आमचे लागीं तूं मेळ्या ओतम्या वरी बांदून आसा म्हूण असलें तूं बोनकोणेन म्हणटाय? आमकां कित्याक तूं प्रश्न कोत्ताय? तुमकां सोजमीकाय मेळटा तें सांगता. मेळो ओतमो ज्या मनशा मदें जियेता तो अपवित्र म्हणटा पळय तसलेच कोण्यो तो कोत्ता. पवित्र ओतमो ज्या कोणा मदें सर्वेस्पर आसा तो पवित्र जिवीत जियेता. मेळो ओतमो ज्या कोणाचे भितर आसा तो मेळे कामूच कोत्ता. ताजी नदर पसून अपवित्र आसता. कामचारपणान तो भलोलो आसा. ताजी चितो पसून सारकी मेळ्ळी. ताजी कूड पसून सारकी मेरीत भरलेली आसा. ताची चाल आनी ताचें अंतरूण तेंवूय मेळ्ळें आसता. ताच्या तोंडांतल्यान येता पळय तीं उतरां तिवूय सारकीं आसोनान. तो कोत्ता पळय तीं कामां तिवूय मेळीत आसता. कित्याक तो मेळ्ळेपणान ते मेळे ओतम्याच्या वरवीं तो बरो नासा त्या पासत. जरी तर कोंचीच्या ग्लासान तितून काळें कितें तरी उदक घालीत जाल्यार तें मागीर तें कशें जाता? काळो जाता. कित्याक काळें उदक तितून भितर घातलेलें आसा म्हणून तें सगळें काळो दिसता. आनी त्याच कोंचीच्या ग्लासान तर तूं दूद घालीत जाल्यार तो ग्लास सारकोच धवो दिश्टी पडटलो. कित्याक त्या ग्लासान भितर धवें दूद घातलेलें आसा. सैताना वरवीं ओ मेळ्या ओतम्या वरवीं तूं भरलेलो आसा जाल्यार तो अपवित्र म्हणून आनी ताजे वरवीं तूं आसा भरलेलो आसा जाल्यार तूं पसून अपवित्र आसा पळय तीच कामां करतलोय. अपवित्रपणानूच पळयतलोय. मेळ्ळें आसा पळय तेंच तूं उलयतलोय.
हो पवित्र पळय तें कामचाराचें कामूच तूं कोत्तलोय, कित्याक तूं ते अपवित्र आत्म्यान बांदलेलो आसा त्या पासत. आतां म्हजो प्रस्न, आमचे मदें कितलो लोक आनी मेळ्या आत्म्या वरवीं तुमी जिवीत येतात ते मातशे विचार करात. पातक कोत्ता पळय तो दोरेक मनीस पातकाचो गुलाम. पातकाचो तो पळय दोरेक गुलाम पातकाच्या अपवित्र हातांत आसा. दुसरें, अपवित्रपणान बांदलेलो आसा पळय तो, ताचे भितर कितले अपवित्र आत्मे आसा ते जाणा? एक फौज. त्या मेळी आत्म्यान ताका दवरलेली आसा एक व्हडती फौज. 5,000 3,000 ते 6,000 पर्यंत हाजे मदें आसता पळय ताका एक व्हडती फौज म्हणटा. आनी सोंपें करीत जाल्यार म्हणल्यार 5,000. जाल्यार त्या मनशा भितर कितले मेळे आत्मे आसा? 5,000 मेळे आत्मे आसा. आतां एक प्रस्न कोत्ता, ह्या संवसारांत मेळे आत्मे सुबेज आसा वो मनशां सुबेज आसा? कितें म्हणटा तुमी सांगात? मनीस सुबेज आसा वो मेळे आत्मे? आनी मनीस सुबेज जाल्यार आनी मेळे आत्मे तर उणे आसा जाल्यार 100 लोकांतल्यान एकल्याकूच धरूंक जाय. पूण खरेपणी कितें सोत ह्या संवसारान मनशाकीन सुबेज मेळे आत्मे आसात म्हणून एका मनशा भितर फौज म्हणल्यार हजारांनी मेळे आत्मे तांचे भितर आसा. आतां हो बोनकोणेन आसा असो हो बांदलेलो मनीस जेजू क्रिस्ता लागीं आयलो. आयज हो प्रस्न म्हाका तुका विचारून दी, तुमचे मदें कोण आसा काय? पळोवंक एकदम तूं बोळीश दिसताय, पळोवपाक तूं एकदम भलायकीन बरो दिसताय, भायल्यान पळोवंक गेल्यार तूं सारको आत्मीक दिसताय, पळोवंक तूं सारको सुंदर दिसताय, तूं दादलो जायत वो तो बायल जायत. पूण खरेपणीन तूं बोनकोणेन आसा वो ना? पूण खरेपणीन तूं कसले ना कसले तरी पातकाचे गुलामान जियेताय वो ना? मातशें तूं चिंतून पळय. जरी तर तूं खंयचे पातकाचे गुलाम जावन जियेताय, कसल्याय पातका वरवीं तूं बांदून आसाय जाल्यार खरेपणी तूं सैतानाच्या हातान आसा हेंच सत्य. तुमी जाणाव काय, जेन्ना पळय ओतियाक तो राग येता तेन्ना ओतियाक राग येयल्या पुरोत मागीर मुखार कितें आसा ताका पडोन गेल्लें ना. केन्ना केन्ना तिंगा डिस्कवरी चॅनलाचेर दाखयतात ओतियांक तो राग येयलो जाल्यार आनी त्या रानाच्या मोदें रस्त्यार तरी कार वसत, ट्रक जाय तो खंयची बस वसत, तांची सोणी मातशी अशीच मारल्या पळय ती कार थिंगा पडटली. सगळीं झाडां ते सोकला उडयतात. इतलो बोळीश पळय तो जानवर तें ओती. तुमी ओतियाक जंगलान पळयला वो ते हांव नोको, पूण तो सर्कसान तुमी जरूर पळयलो आसतलो. त्या बोळीश ओतया वरवीं त्या सर्कसान बॅट दिवन बॅटा बरोबर ते खेवतात आनी डान्सूय करूंक लायतात. त्या ओतया वरवीं ते नमस्कार करूंक लायतात. आतां ओती इतलो बोळीश पळय तो ओती मनशाचें उतर आयकोन तो नाचता. तेजे उपरांत तुमी ध्यान दिलां वो ते नोको, ते ओतयाक मागीर ते खूंय बांदतात ते तुमी जाणा? त्या जमनीन एक सोरी घालून ते सोरयेन एक चेन घालून ताच्या पांयांक ते बांदतात. पळयात थिंगासोर ते स्क्रीन तुमकां दिश्टी पडटा. कितें केला? एक सोरी तोपल्या आनी ते ओतयेच्या पांयांक बांदला. तो थिंगाच आसतलो. म्हाजो प्रस्न म्हणल्यार ते ओतयेक जाय जाल्यार ती सोरयेक हुमटूंक जायना काय? नेटान फोर्स करून ताणें एक फोर्स मारलो जाल्यार ती सोरी भायर सोदतली. पूण विचित्र म्हणल्यार हें, इतलो बोळीश तो ओती ती सांकळी आसा पळय ती धाकटुली ती तोडपाची कोशिश करिना. ताचें कारण तुमी जाणा? आयकात तुमी आतां. तो आतां ओती येदो व्हडलो तुमकां दिश्टी पडटा. त्या ओतयाक ट्रेनिंग दिता आसतना ल्हानपणीनूच तेंगासोर हाडटात. ते ल्हान ओतयाक हाडून थंयसर ताका ट्रेनिंग दिवन कुशीन ते सोरी लायतात आनी एक सांकळेक ते थिंगा बांदून दवरता. आतां पळय तो ल्हान म्हणून ते चेनीन बांदला म्हूण तो कितें करता जाणा? आपलो पांव तो हालयत रावता. तो आतां ल्हान म्हणून ताजे लागीं इतलें बळ ना म्हणून त्या सोरयेक ती चेन बांदिल्ली आसा म्हणून ताका सुटका मेळो ना. ते मातपणी हालोना. जायते प्रयत्न करता, ती चेन तो तोडूंक पावना. दुसऱ्या दिसा पासून ती चेन मोडपाची तो कोशिश करता, पांये तो हालयता, ती चेन मोडना. ह्या भाशेन 1 सुमान 2 सुमान जायते सुमान थिंगा पासार जाले. ताचे भितर तो एक निर्णय घेता, म्हज्या बोळाकेन सुबेज हे सोरयेकूच
चड बळ आसा. त्या पासत म्हजे लागीं ती तोडूंक जायच ना. ह्या भाशेन ताणें चिंतून आनी पोत्तून ती सोरी तो आनी केन्नाच तोडपाची कोशीश करिना, कित्याक ल्हानपणी ते हांव बांदून आसलो म्हणून. आयज म्हजें उतरां आयकता ती भावा भयणांनो. एक इतलो बोळीश ओती एक धाकटुले सोरयेकूच तो बांदून आसा. बांदून आसा ताचें कारण कित्याक तो ल्हानपणींतल्यान तेका बांदून आसलो. आयज तुजी कितलीं वर्सां पळय ती हांव नोको, पूण आयज तुका तुजी पर्सनालिटी पळय तूंच जाणा. हांव तुका विचारता, तूं फातकाचो गुलाम आसाय वो ना तें तूंच बरो जाणाय. वायट आनी सारकें पाड कामा पासत तूं गुलाम जालाय हें सारकें वो ना. पातका पासत, सोऱ्या पासत, नायकिणी पासत, नाका जाल्लें करच्याक तूं गुलाम जालाय हें सोत वो ना. हें गुलामपण आतां सुरू जालां काय? ना, तें जायते आदीं सुरू जालां. एक दीस एक भाव म्हज्या लागीं आयलो आनी तो येवन, फास्टरजी हांव एक सारकें बिलांकूट पातकान सारको तितून बांदून आसा हांव, अशें तो म्हणटा. आनी ताजी वर्सां कुडेक 25 वा 30 आसत. भिरांकूल पातकाचे हांव गुलाम आसा पास्टर, म्हाका सुटकाच मेळना पास्टर, अशें सांगोन सारको दुखी आसलोलो. तेन्ना हांवें विचारलें, कित्याक तुका सुटका मेळना? म्हज्या लागीं तें घडोना. कसलें तूं पातक कोत्ताय? ताणें म्हाका म्हणूंक लागलो, म्हाका म्हजेच असले दादले ताका जाय, म्हाका दादलेच चड आवडेचे. अरे हें कसलें तूं पातकी जिवीत? तूं पळोवंक सारको काय बरो दिसताय. अरे तूं दादलो जावन आनी दादल्या बरोबर तें पातक कोत्ताय? वय पास्टर, हेंच म्हजें गुलामी. तेन्ना हांवें ताका विचारलें, केन्ना सावन कोत्ताय? 8 सालचो आसतनाच. केन्ना तावन? 8 वर्सांचे ल्हानपणींतल्यान. म्हज्या शेजाऱ्यानूच म्हाका शिकयलें. तेन्ना सावन हांव सारको तुजो एडिक्ट जालो आनी त्या मेरेन सावन हांव हेजो सारकोच गुलाम जाला. आयज म्हजें उतरां आयकता ती भावा भयणांनो. आयज ज्या पातकाचो तुमी गुलाम जाला तातूंतल्यान तुमकां सुटका मेळना तें सारकें ना म्हणून जाणाय. आनी ताचे वरवीं तुजी कूड पिडार जातली तूं जाणाय. तुजी फामील थिंगासर विबाड जातली तेंवूय जाणाय. तुजें तें शिक्षण ताजें नाश जाता तेंवूय जाणाय. आनी ताचेर तुका जोयत मेळना. त्याच भाशेन तूं तुजे लागीं तें गुलामपणान तूं तितूनच तूं जियेताय ताजें कारण तुका तें खबर आसा. जायतो तेंप तुका गोडून आसा, तुका बांदला. जोरी हें सोत जाल्यार सर्वेस्पोर आयज तुजे लागींच उलयता. त्या दिसा जेजू क्रिस्त तो ओड्यांतलो देंवता तिका कोण दिश्टी पडलो तुमी जाणाव? मेळ्या ओतम्यान बोल्लोलो, वायट ओतम्यान बांदलोलो तसलो एक मनीस ताजेशी येता. आयज जेजू क्रिस्त तुका पळयता. कसले स्थितीन जेजू तुका पळयता? बांदलोलो तसले परिस्थितीन जेजू तुका पळयता. तुवें प्रयत्न केला तुजे पातकांतल्यान भायर सोडपाक. तुवें जायते प्रयत्न केले. तुजे कामसारपणाले मेळे ते कार्यांतल्यान तूं भायर सोडपाक तुवें प्रयत्न केले. तुजे दोळे तुवें पवित्र दवरपाक जायते प्रयत्न केले. तुजे बेबदेपणांतल्यान तितूंतल्यान तुवें भायर सोडपाक तुवें प्रयत्न केले. तुवें जायते प्रयत्न करूनय ते पातक वाडत आसले पूण तुका पातकांतल्यान भायर सोडपाक कसलीच वाट दिसोंक ना. जोरी हें तुजे जिवितांत सोत जाल्यार हांव तुका एक बरी खबर आयज सांगोंक सोदता. तूं केदोय व्हडलो पातकी आसोंक दिना. तूं कसलेंय तुवें वायट काम केलां तितलें तें आसूं दी. म्हजो जेजू आयच्या दिसा तुका तो सारको करता. तुका तुज्या पातकांतल्यान तो सोडोवंक तेजें जाता. तुका सुटका दिवपी ताजे लागीं पदवी आसा. पवित्र सर्वेस्परा बापा, सारके सुटावे आनी नितळ भाशेन मनीस कसो मेळ्या ओतम्यान सारको बोलोलो आसा, बांदलोलो आसा, ताका सुटका मेळना, गुलामपणान तो जियेता. तूं सारको उलयलाय. ह्या वेळाचो कितलो लोक ह्या मागण्यांन वांटो घेवन तूं दिताय पळय तो बदल तांचे भितर ते आवडेतात. समाजा पासत उपयोगी ते जावपाक, दुसऱ्या मनशाक ते उपयोगी जावपाचे असलें तूं जिवीत तांकां दी. जेजूच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. कालवरीचो थाळो क्रूटांनी लोक आयज पळयता. फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत,
ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टाव? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ताव. आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर 10 वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें कोता जाणाव? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार कोत्तात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी ह्या वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसावन घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें सत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिका प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून ताचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी कोत्तात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुजे जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी. ही आमी विसरची. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.